खुबशे असे बस स्टँड आता सध्या आम्ही वास्कोचं बस स्टँड ऑलरेडी आम्ही घेतला आणि तो बरो मॉडर्न बस स्टँड जातलो. त्याचप्रमाणे मडगांवचो बस स्टँड आसतलो, पणजेचो बस स्टँड आणि वास्कोचो बस स्टँड. ह्याय तिनूय बस स्टँडाची आमची बरें आमचो मॉडर्न बस स्टँड जावपाक जाय. तो खातीर आमचो प्रयत्न आहा आनी सरकाराचो प्रयत्न आसा आनी त्या खातीर तेजे खातीर उलोवप चालू आहा. म्हणजे कोण टिपीक मॉडल दिवपाचो काय सरकारान करपाचो हेजेर उलोवप चालू आसा आनी म्हाका दिसता ते तिनूय बस स्टँड बरे करपाची खूब गरज आसा. कारण बाकीच्या स्टेटींनी पळयता ते बस स्टँड अशे बरे आसता सगळे, तेजे सगळी फॅसिलिटी आसता. त्याच पद्दतीचेर आमचे गोंयच्यो बस स्टँड मेजर वास्को आसतलो, मडगांव आसतलो, पणजी आसतलो, म्हापसा आसतले बस स्टँड आमी बरे मॉडर्न बस स्टँड करपाचो प्रयत्न आसा. कितें कितें आसा म्हणजे मेन म्हणल्यार थंय तुमकां शॉपां आसतलीं, ऑफिसां आसतलीं, जावं तुगेले मिनी थिएटर आसतली. म्हणजे खुबशे तेजेर जे कितें बस स्टँडाचेर लोक जर खूब वेळ उरले जाल्यार तांकां एंटरटेनमेंट जावपाक जाय, त्या खातीर थंय सिस्टम आसतली. अशें विविध थंय हें आसता बस स्टँडाचेर जे बाकीच्या स्टेटींनी आहा तशें ते सगळे ते सर्वीस थंय मेळटली. हांगा इतली प्लेस आसा फायनल कितें जावना अजून, तेच्या नंतर आमी डिटेल्स सांगपाक शकता. त्याच प्रमाणे आमी आमचें जे मेन ऑफिस आहा पर्वरी तें आमचें एक हावजिंगोडाच्या फ्लॅटा भितर आसलेलें खूब वर्सां जालीं. तें सुद्दां आमी आतां नवें ऑफिस आमचें सेंट्रल वर्कशॉप पर्वरी आहा थंय आमी बरें सुजज्ञ असो आमचें ऑफिस आसतलें आनी थंय एक हॉल आसतलो. अशे तरेचे आनी थोड्या दिसांनी तेजें टेंडर जावपाचें आहा जे म्हणजे जी सुडा मार्फत तें काम सुरू जातलें. हें जालें फाटल्या दिसांनी जे कितें रस्ते बी डॅमेज जालेले ते फोटोज बी काडले कितें आहा अर्जंट आमी. सो आमचे ऑनरेबल PWD मिनिस्टर दिगंबर कामतीन ते इमिजिएटली करून घेवन करपाक लायले आनी ते करून घेतले कितें आसा. अशें बसपाचें पॅसेंजराक त्रास जाता. तांकां फॅन ना आतां गरमी हे सगळे हय ऑफिस तेजेर विचार करून आमी फॅसिलिटी ज्यो कितें आसा दिवपाकूच जाय आमी दितले. तेन्ना आमी बस स्टँड हो आसा आमचो कदंबा आमचो चलता आमच्या सरकाराचेर डिपेंड आसा. आमी पळयता की आमच्यो बशी आसतल्यो जावं आमचे बाकीचे कितें बस स्टँड रिन्यूड करपाचें सगळें आमच्या सरकाराच्या अनुदानाचेर चलता. जें कितें आमचें अर्निंग आहा डे बाय डे त्या अर्निंगाचेर आमचे आमी पार्ट्स आसतले, बस रिपेर आसतले, जावं आमच्यो टायर्स आसतले, जावं बॅटरी आसतल्यो, तर विविध ज्यो बशींक ज्यो कितें लागता तो सगळो खर्च आमचे रेवेन्यू जो जाता आमचो डे बाय डे तेजेर चलता आमचो. फकत आमकां पगार जो आसा आमी जर बसी नव्यो घेवपाच्यो तो सगळ्यो सरकाराचेर आमी डिपेंड आसता आनी सरकार वेळोवेळी ती आमची मदत करता. कारण ही एक सेवा हितून प्रॉफीट लॉस न पळयता आमी सेवा दिवपाचो प्रयत्न करता. कारण ट्रान्सपोर्ट सिस्टम बी बरी आसपाक जाय स्टेटीन, लोकांक वेळेवर टायमार कामार पावपाक जाय, हेजो आमी सदांच काळजी घेता. बायलांक आमचे माननीय मुख्यमंत्र्यान म्हटलेलें की जे इंडस्ट्रीन महिला आसता आनी कितें आसता तांकां सुद्दां खंय तरी कन्सेशन आसपाक जाय, फ्री दिवपाक जाय, हेचेर सरकार हेचेर विचार करतलो आनी म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याचो हेचेर विचार आसा करून दिवपाचो. केन्ना अशें काम चालू आसा, जावंक शकता बेगीन. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.